Parduk mirharu Paule teiser koru Rayak nama Raya jaraya Raya taun meloma Yeya namaskar karyam Yeya namaskar karyam Yeya namaskar karyam Dhaniya Yeya namaskar karyam Yeya namaskar karyam Yeya namaskar karyam Dhaniya. Moga coba benino तुमका समिस्तंक मोगा सुस्वागत मागता सुम्या जेजूच्या आप प्रगटण्याच्या या दबाजी परबेच्या मिसाक तुमका मोगा सुस्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जे कोणा मागतना बसयला जुगडास करून तांच्या बसोवती या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया हे संदर्भार अर्गामिस्ता फबेनी जेस्से मेंडोन्सा मियार देवदीन सायमन जॉन कोर्डा असो मरण असो उडास कडून 7व्या दिसाच्या संदर्भार आत्म्याक मिस्तिता सिंथिया कोर्डानी कुटुंब वासी वेस्ट मुंबई बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन सोम्याचे बलिदान भेटोवंक हे वेदी भोवती आमी सांगाता जमल्या आज आमी जेजूचे आप प्रगटणेचे फेस्त संभ्रमता आयची देवस्तुती जेजू सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणलें कळीत करता एका वाटेन मनीस देवाची सोदना करतना आनी एक वाटेन देव मनशाक सोदून येता ज्योतिशा बरी मोगान आमच्या बावरीस आसच्या देवाक वळखूंक आनी ताका भेटोवंक गरजसो आदार मागून हे पवित्र बलिदान आमी भेटोवया मगळ बाबणीनो सुम्या जेजूच्या आप प्रगटणेची फेस्त आप प्रगट म्हळ्यार सुम्या जेजूचे स्वयं प्रगटणेचे फेस्त कोण तो देव सोडवणदार आमचो स्वामी सर्ग संवसाराचो धनी म्हणल्यार सत उगडापें जाल्लो दीस आज आमी आचरण करता ह्या सुम्याक आज प्रगट करतना ह्या सुम्याचे पटलावदार जाल्ले आमी सुम्याक प्रगट करची जबाबदारी घेता ही जबाबदारी बऱ्यान पळोवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया कळजांत हांव दुखदन बगसाणे मागतल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्यांका कुळका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुळका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्यांका कुळका सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोय बाबा पासून आमी तुका वागता सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सुनिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकरी बोर्दळे दंप्या आमच्या जगत सांगाती ते सांगातीर विशेष करून मागे देव आमच्या बोमगाळ सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसां तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुवें महिमेवंत तुझे महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद बघूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पजळटा पळय पृथ्वेर अंकर विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुजे उदोवचे परजळेशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दीस लाय सगळीं एकठांय जावन तुजे सशीन येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात हे पळोवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उठतलें आनी रूंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिद्यानाची आनी एफाची तारुण करी भांगार आनी धूम हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतार हे देवाची ओळख कर तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सरस्ता तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सरस्ता देवा नीतिवान फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट राय कुवार जावन आशिल्ल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी अशें तो तुजे परजे नितीन सांबाळू दुबळ्या धाकट्या न्यायनितिकार सोलोन व्हरू तुझे मुखार सर्वेस्परां सर पडता सरसा ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी संद्रे मासास शांती शेकान शेक बाळगो
तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्या युफ्रेटीस न्हंयेतावन पृथ्वीचे अंत पर्या राजवट चलो तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सराष्ट्र तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडता सराष्ट्र. सांव पावलोन एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या इतापासो तो देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकोन आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळो म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याय संततेक कळीत करूंक नातुल्लो हो गोटू. ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिपात बागेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. असो तो गोटू सुवार्ते मारिफात जुदेवा सोवें हेर जातीच्या की देवाच्या दायजाची वारेसदारां ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटयली. देवाचे उतारी देवाचे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उदरलें तें ताचें नेकेत आमी देखलें आनी ताका नमस्कार करूं म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तो शुभ वर्तमान प्रगट करूं म्हजे वंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे भगवान देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशू. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेम शारांत जल्मलो. तवळ हेरोदू राजवट चलयतालो. जेजू जल्मले उपरांत उदेन दितान थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले. जुदेवांचो राय जावच्या जल्माला तो भुरगो खंय आसा. उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो गबारलो आनी तेसपरी सगळें जेरुजलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता पयले आनी क्रिस्त जल्मोसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा. आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजें तो उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी तेणे केत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तान समजून घेतली. उपरांत तांणी ताका बेथलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रेन सोदना करा. तूं तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवूय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते बायसन गेले. ते दुवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें. तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरये सांगता देखलो आनी सद पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्यांची चिलां उक्तीं करना तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणयो भांगार दुंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदेस हरशीं तांणी पाटी वचूं नये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. देवाचें
उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा स्वामी जेजूच्या आप परगटण्याची परब आचरण करता. आप परगट म्हळ्यार आपणाचे उक्तावण म्हळ्यार सेल्फ रेव्हिलेशन म्हणटा. सेल्फ रेव्हिलेशन आपणाक उगडापें करचें. आपूण कोण, कित्याक आयिल्लो, खंय तावन आयिल्लो, खंय सर वेता. हें आप परगटण्याचें फेस्त आज आचरण करतना आनी एक नांव आसा. खंयचें तें तेगरायांचें फेस्त आज आमी आचरण करता. उदेंतीचें तेगराय तांचें फेस्त आमी आचरण करता. तेगरायांचें फेस्त म्हळ्यार तेगराय जेजूक भेटोवंक आयिल्ले. जेजूक मेळोवन तांणी भांगार दूप आनी रक्ताबळ काणीक जावन अर्पण केल्लें एक संभ्रम आचरण करता. हाचे उपरांत आमचो नतलांचो काळ अखेर करता. गर्दनाचे गोटे कितें आसात आमी काडटा, नेकेत्रां कितें काडटा आनी संभ्रम अखेर करता. तेगरायांच्या फेस्ता उपरांत जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करता. आनी अशें परत सुम्याची परगटची न्ही उपरांत कश्ट मरण आमी नियाळटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही आप परगटणेचें फेस्त, देव आपणाक उगडापें करचें फेस्त, सुमयान आपणाक उगडापें करचें फेस्त तेगराया मार्फत आयच्या दिसा केलें. उदेंतीचें तेगराय तें एक नखेत्र पळयतात. नखेत्र वैगी एक विशेष नखेत्र. काही थोडे म्हणटात ताका शिमटे नखेत्र. विशेष जायते ज्योतिश आसतात. ज्योतिश वैगी ज्योतिश आसात. आमी ज्योतिशांक पळयलां जावंक बरो ह्या थोड्यांनी ज्योतिशांक चरित्रेंत पळयलां आसात. ज्योतिश हर एका रायाच्या रावळेरांत एक ज्योतिश आसताले. कळ्ळें की हर एका तवळच्या कालार इतिहासान पळयल्यार आमी चरित्रेच्या पानांत पळयल्यार हर एका रायाच्या काळार एक रावळेरांत ज्योतिश आसताले. ज्योतिश कित्याक फुडें कितें घडोवंक आसा तें रायाक पयलें सांगताले. आतां आमकां कितें आसा, विज्ञान आसा न्ही, सायन्स. देखून पावस येवंक आसल्यार आमकां पयलें खबर मेळटा. हवामान इलाकेंतावन आमकां पावस येवची लक्षणां आसा जाल्यार पयलें सांगतात. अवल्या दिसा मोड आसलें वातावरण आसतलें, काही इल्लेशें वारें वळटलें, काही इल्लोसो पावस येतलो, दर्यो सांबळ जातलो. देखून येल्लो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट म्हणून पयलेंच सांगतात. काही थोडे फावटी सत जाता, काही थोडे फावटी सत जायना. पूण तें देवाक आसलें. पूण देवान दिल्या जाणवायेन काही इल्लेशे प्रकृतीची नियमां वाचून समजून काही सांगचे विज्ञानी आसात आधुनीक काळार. पूण तवळच्या काळार ते ज्योतिश आसताले. ज्योतिश सळावत मळबा वयर असलेल्या कुणांची एक जतनेन सोदना करून परीक्षा करून फुडें कितें घडोवंक आसा त्या विशयान रायाक खबर दिवची. जावं पुरो बरगळ वा दुकोळ येवची आसा जाल्यार, पावस येना जाय जाल्यार, वा जुजू येवचें आसा जाल्यार, खडकायो येवच्यो आसा जाल्यार, मारीची पिडा येवची आसा जाल्यार, वा रायाक संदिग्ध परिस्थिती उपजोवची आसा जाल्यार, वा रायाक कश्टांची आकांताची परगत उपजोवची आसा जाल्यार हे ज्योतिश पयलींच रायाक कळयताले. तुवें जागृत रावूंक जाय, तयार रावूंक जाय. पावस येना जाल्यार वरवीं दास्तान करून दवरी जाय. झूज आसा जाल्यार सैनिकांक ऐत करून दवरी जाय. आनी जर तर विशेष पावस येवचो जाल्यार लोकांक पावसाच्या उदकांत पडन अशें सत्रय सांबाळी जशें जायते ज्योतिश आसताले. पूण एक दीस जेजू जल्मल्या उपरांत अशें घडलें. थंयसर एक नखेत्र दिश्टी पडलें आनी ह्या ज्योतिशांक तें कळ्ळें. आनी ह्या ज्योतिशांनी तांच्या रायांक कळयलें. ते वट्टू सांगाता ते एक राय आसले न्ही, ते वट्टू सांगाता ते एक ज्योतिश आसले न्ही, ते एक विविंगड रावळेरां, विविंगड ज्योतिश. ते ज्योतिश
त्या ज्योतिशांनी ते खबर ती संगत पळयली. आपल्या आपल्या रायांक कळयलें एक राय जल्मला, तुमचे बरीच एक राय जल्मला आनी तो महान राय जातलो, वर्तो जातलो म्हणून ह्या रायांक ह्या ज्योतिशांनी सांगलें. देखून ह्या रायांक आतुराई ह्या रायाक पळय जाय, ह्या रायाक पळय जाय, ताका आमी नमान करी जाय. कसली आतुराय? नितळपणाची आतुराय, नितळ मनाची आतुराय, बाकी अंतस्करणाची आतुराय, रागाची, द्वेषाची, फारीकपणाची नाही. कळ्ळें गी? तांकां ती आतुराई. कशें पळय, जाकेवाक आपणे सोम्याक पळय जाय म्हणली आतुराय आयली, आशा आयली. देखून तो रुमडीच्या रुखार सोडलो. त्याच मापान ह्या रायांक ती आतुराय आयली. सोम्याक काणीक भेटोवच्याक, सोम्याक लगड काडच्याक न्ही, सोम्याक जिवेशी मारच्याक न्ही, बगर सोमी म्हजो धनी, सोमी म्हजो राय म्हूण वळखून घेवन ताका काणीक दिवच्याक ते बाईसरले. पळया, एकलो राय बाईसर नायलो, एका गांवांत तावन आयलो उदेंती तावन, आनी एकलो उदेंतीच्या आनी एका गांवांत तावन बाईसर नायलो, आनी एकलोय थंयसान बाईसर आयलो. तेगाय ज्योतिशांक एकत्र नखेत्र दिसलें आनी तेगी ज्योतिशा सांगाता राय बाईसर नायले. पूण एका वाटेर ते सांगाता मेळ्ळे. पळया, एका वाटेर कित्याक म्हळ्यार दिश्टी पडलेले नखेत्र एकत्र, आनी ते सगळ्यांक एका वाटेर हाडून कुडचेता आनी जेरुजलेमाक ते पावतात. जेरुजलेम पावतना नखेत्र थंगा दिसना. आतां पळया, तिग जण ಒಟ್ಟು जाले हांगा, तिगा जाणी विशय मानून घेतलो, मानून घेवन तिगी समकोन येताना नखेत्र ना. कित्याक ते पावले हेरोदीच्या टेरिटरी भितर पावल्यात, हेरोदीच्या क्षेत्रा भितर ते पावल्यात. आनी ह्या हेरोदीच्या क्षेत्रांत तांकां नखेत्र दिश्टीक पळोवंक ना. पळया, देखून ते कन्फ्युजन जावन हेरोदीक कांय कळत आसा, हेरोदीक कांय खबर आसा म्हणल्यार समजोणेन हेरोदीच्या रावळेराक गेले. आनी शेजारचे राय, तेग राय आयल्यात म्हणली खबर आयकून राय खुशी जाली. रायान ह्या रायांक स्वागत दिलो, तांकां च्या कापी दिवन सन्मान केलो आनी आयलेलो विशय विचारी लागलो. आनी ते म्हणाले, तुज्या एका प्रांतांत एक राय जल्मला आनी आमच्या ज्योतिशांनी आमकां खबर दिल्या आनी ताका आमी सोदून आयल्या. खंय तो आसा तुका खबर आसा गी? तुज्या क्षेत्रांत, तुज्या व्याप्तींत, तो तुज्या प्रांतांत जल्मला. हेरोदी खबर उरना. कळ्ळें? हेरोदी ಗೊತ್ತುना. वय गे, म्हाका ಗೊತ್ತುना, तुमकां ಗೊತ್ತಾ? वय आमकां नखेत्र दिश्टी पडलें, ज्योतिशांनी आमकां सांगलें. वो मळबा पळयता, हाका नखेत्र दिसना, हाका कांय समजना. अच्छा, ज्योतिशांक कितें नखेत्र दिसना. आनी हाका इल्लीशी भिरांत उडटा, इल्ली खावची न्ही उडटा, भिरांत उडटा का? कळ्ळें गी? आनी तो म्हणटा, तुमी वसा जतनान बाळकाची सोदना करा, तुमकां परमिशन दिता. म्हज्या प्रांता भितर तुमी वचोन ह्या बाळकाची, ह्या बाळकाची सोदना करा, जतनान जागृतायेन सोदना करा. आनी एक मात्र उडास दवरा, तो मेळ्ळेंच म्हाका हें खबर दिया, तो खंयसर आसा, कितें करता म्हणून म्हाका खबर दिया. पण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांगा दोन संगती उडास तरी जाय. एक रायांचे, त्या रायांचे नितळ मन, नितळन तस्करन, आनी हेरोदीचें कुसडेपण, हेरोदीचें कठोर मन. पळया न्ही गे, तसो पुती तसो तो मागीर उपरांत जालो. देखून जेजू म्हणटा तो कोलो म्हण. पळय, ह्या हेरोदीक न्ही, ताच्या पुताक कोलो म्हणटा, कोलो. हां, वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, एका रितीचे कळे अनखार एक दीस काळोख त्या हेरोदीच्या काळजा मनांत आशिल्लो. देखून ताका ते नखेत्र दिश्टी पडोवंक ना. देखून मातेवाच्या वांजेलान आयकत हांव, नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आनी हो हेरोद नितळ मनाचो न्ही, तो कुसडो, तो आग्यो आनी तो खांठाळ्याचो मनीस. देव ताका दिश्टी पडोवंक ना, नखेत्र ताका दिश्टी पडोवंक ना, ताच्या प्रांतान दिश्टी पडोवंक ना. देखून ते रावळेरा भायर आयले. परतून ती वाट धरून वेताना तांकां नखेत्र दिश्टी पडलें. पळया, दिश्टी पडलें. आनी ते गेले, ते नखेत्र खंय आसा त्या सुवातेक ते गेले.
आनी आतां एका घरांत जेजू आनी मरी आसात. जल्मले एका गोठ्यांत वय जेजू जल्मलो एका गोठ्यांत तितून एका छत्रांत तांकां शिफ्ट केलां. एका घरा भितर तीं रिगलीं. थंयसर बाळूक जेजू मरी आनी जुजे थंयसर आसलीं. आनी भक्तीन ते वचून त्या बाळकाक नमान करतात. पळया नमान करतात, ताका वाखणटात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तांच्या मनशा सैमान तांणी तें करूंक ना. थंयसर देव सैम आसले, नेकेत्राच्या रुपी देव सैम आसले. आनी त्या देवाच्या सैमान देवाच्या आत्म्यान ह्या तेगा उदेंतीच्या रायांक लीड केलें म्हळ्यार प्रेरण दिलें, मुखार व्हेलें. आनी जेजू बाळका जरशी वचून ताका नामान पाठावंक कारण जालें. आनी पळया तांणी 3 काणिक्यो अर्पिल्यो. 3 काणिक्यो. न्ही पयलें कितें? भंगार जावन आसा संकेत खंयच्याचो? रायपणाचो संकेत. खंयच्याय रावळेरांत खंयच्याय रायाक भंगार चड प्रामुख. भंगाराची बेतकाठी, भंगाराचो मुकुट, भंगाराचें सिंहासन, भंगाराची कलराचे रावळेर, भंगाराची वाटली, भंगाराचे लोटो, सकट भंगार. कित्याक? तो अधिकार आसलेलो मनीस. भंगार म्हळ्यार एक अधिकार, भंगार म्हळ्यार संपत, भंगार म्हळ्यार वैभव. आनी हे सगळें आसलेलो मनीस राज्य पदवी, अधिकार, वैभव, दूड संपत्त आसलेलो मनीस एक रयाळ वर्गाचो देखून ताका भंगार काणीक जावन दितात. भंगार रायाचो संकेतच भंगार. देखून एकलो राय भंगार ते डिस्कस करने नांत आमी कितें हाडी जाय. भंगार हाडलेल्या रायाक देवाच्या दुतान देवाच्या आत्म्यान भंगार साडूंक प्रेरण दिल्लें. देखून ताणें भंगारच घेवन आयलो. कित्याक? जेजू जावन आसा राय. देखून जेजू देवांचो राय म्हूण घाला हांगा न्ही. येसूस नाजरेन रेक्स इदेरो म्हूण घाला हांगासर. पण जेजू राय जुदेवांचो मात्र न्ही, आख्ख्या सर्वांचो राय तो. देखून नोव्हेंबराच्या निमाण्या आयतारा, अद्वेंताच्या पयल्या आयतारा आमी आचरण करता जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा न्ही. जेजू क्रिस्त राय, जेजू रायाचें फेस्त आमी आचरण करता. तो राय फकत आमकां मात्र न्ही, आख्ख्या संवसाराक तो एक राय म्हणलें सत उगडापें जाता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी देखून हो राय ताका भंगाराची काणीक भेटयता. दुसरो राय कितें भेटयता? दुंप जावन आसा संकेत कितें? याजकपणाचो. दुंप भेटयतना तातूंत त्या इंगळ्याक दुंप घालतना कितें भायर येता? दुवर भायर येता. आनी दुवर खंयसर वता? तो सोडून वयर येता. पळया मनशा आनी देवा मदें मध्यस्थ कशें दुंप सोडून वता. कशें? देखून याजक म्हणटा आमची मागणी दुंपा बरी, दुंपाच्या दुरा बरी तुका सोडून वचून दीत सर्वेस्परा. पळया देखून एक याजक मनशा आनी देवा मदलो मध्यस्थ. लोकां लागची दानां घेता आनी देवा भेटोवन देवाक अर्पिता. लोकां लागची प्रार्थना घेता आनी देवाक भेटोवन दिता. दुंपाच्या दुरा परी ती सोडून वेतात बापा सरसी. आनी एक याजक जावं पावसा मध्यस्थ मनशा आनी देवा मदलो मध्यस्थ. देखून हेब्रेवाकारांक बरयलें पत्र म्हणटा जेजू एक श्रेष्ठ राय, मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू एक श्रेष्ठ राय, मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. मेल्कीजेदेक सालेम गांवचो राय. ना ताका आरंभ ना ताका अंत. अब्रामाक मेळिल्ल्या वेळार अब्रामान दांत एक वांटो ताका काणीक जावन दिल्लो मेल्कीजेदेक. कित्याक तो व्हरतो? ताका ना जल्म ना मरण, खंय तो नायलो खंय गेलो गोत्तो ना. जेजू त्याच सैम आसो, मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो, पूण मेल्कीजेदेकाची व्हरतो. याजक तूं मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो, याजक तूं ससनाच्या ससनाक म्हणटा. याजक तूं मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो, याजक तूं ससनाच्या ससनाक. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून तो याजक देखून आमची मागणी सर्व घेता.
आनी बापा लागीं उबारून दिता. जावं पुरो दोंगरा वयल्या प्रसंगांत, जावं पुरो लाजराक जिवंत करतना, जावं पुरो अज्या पासर करतना, जावं पुरो निमाण्या ब्रेस्तार दिसा उंडो आनी वायन अर्पण दितना तो आमचे मदें मध्यस्थ कसो कुर्सार उमकळोन मरतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो लोकांनी देवा मदें मध्यस्थ कसो उमकळोन मेलो आनी तो एक श्रेश्ठ याजक. ताणें लोकां लागचीं दानां घेवंक नात, मगर आपणाचेंच जिवीत, आपणाचेंच जीव, आपणाचीच कूड दान जावन भेटून दिली. देखून तो श्रेश्ठ याजक. आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो रक्ताबोळ. रक्ताबोळ म्हळ्यार कितें? एक सुगंध द्रव्य प्रवाद्यांक मागचें आसलें आनी हो रक्ताबोळ जावन आसा संकेत प्रवादपणाचो. प्रवादपणाचो. आनी जेजू एक प्रवादी, वय की न्ही? जेजू एक प्रवादी. प्रवादी म्हळ्यार कितें? देवाच्या तर्फेन उलयतलो, देवाचीं उतरां लोकांक कळयतलो, देवाच्या नांवी उलयतलो प्रवादी. जेजू एक श्रेश्ठ प्रवादी, देवाचें उतर प्रगट केल्लो श्रेश्ठ प्रवादी. देखून तो प्रवादी कितें करता? प्रवादी सता खातीर, प्रवादी निती खातीर जियेता, अनितीचें अनितपणाचें खंडन करता. आनी जेजू तशें जियेलो. प्रवाद्याचें जिवीत, प्रवाद्याचें जिवीत दियेलो. देवाचें राज्य प्रगट केलें. सर्गीचें राज्य कशें, कितें, कोणाक, खंयसर आसा, स्वस्थ रितीन ताणें कळयलें. आनी सत म्हळ्यार कितें, नीत म्हळ्यार कितें, मोग म्हळ्यार कितें, सेवा म्हळ्यार कितें ताणें दाखोवन दिलें. अनितीचें, असताचें आनी 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 दुस्मानकायेचें खंडन केलें. खंडन केलें. हाय तुमकां, धिक्कार तुमकां, खटा तुमकां म्हणलो. कोणाचीच पर्वा केली ना. काळोखांत सुस्पतलेल्या लोकांक उजवाडाचें नखेत्र जालो, उजवाडाचो खांबो जालो. कोणाकच भियोंक ना. मरण ताच्या मुखार दरीच्या तलवारी बरी उबें रावलें. जाल्यारय तो भियोंक ना, जाल्यारय तो कंगल जावंक ना. तुका सोडची म्हाका पदवी आसा, तुका जिवेशी मारची पदवी आसा म्हूण पिलातान सांगल्यारय ताणें ताका खेर करूं ना. सता खातीर, निती खातीर आपणाचें रगत वारोवंक तयार जालो तो सोडवंदार श्रेश्ठ प्रवादी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू एक राय, जेजू एक याजक, जेजू एक प्रवादी म्हणलें सत परगटचें फेस्त, आपरगटण्याचें फेस्त आचरण करतना सोमी आमकांय ताच्या मिसांवांत वांटेली करता. पवित्र स्नानांत आमी ह्या 3 तरांचे मिसांव स्विकार करता. एक आमी एक रयाळ वर्गाचे. सा पेद्रो म्हणटा आमी सर्व एक रयाळ क्रिस्ती वर्ग, रयाळ. आनी राज्यकी राज्यकुळ म्हणटा तो, याजकी राज्यकुळ. एक रयाळ वर्ग, याजकी राज्यकुळ. आमी देखून आमी सोम्याच्या याजकपणांत तशेंच रायपणांत प्रवादपणांत वांटेली जाता. आनी बाप्तिस्म जावन आसा संकेत. देखून बाप्तिस्म म्हळ्यार थंयसर याजक म्हणटा तुका राय म्हूण मागलेलो, याजक म्हूण मागलेलो, प्रवादी म्हूण मागलेलो, सोमी तुका आशिर्वाद दिवं. आनी तुंय एक राय, तुज्या कुटुंबांत एक बापोय जावन एक आवय जावन रयाळ जिवीत तुवें जिवंक आसा. तुज्या ताब्यान दिल्ल्या सर्वांक, कोणी ती जावं तुज्या ताब्यान आसलेल्यांची जतन घेवंक आसा. एक याजक तूं, ह्या याजक कुटुंबांत तुज्या आल्तारी मुखार कुटुंबाच्या सांगाता घेवन तुज्या कुटुंबाची मागणी भेटूंचो अधिकार तुका आसा, अधिकार आसा. देखून देवा लागीं मागचें, देवा मदें मध्यस्थ जावचो एक अधिकार तुकाय आसा, तुकाय आसा. देखून तूं यास हर एकलो बाप्तिस्म घेतलेलो एक राय, एक याजक. कित्याक म्हळ्यार देवानी मनशा मदें मध्यस्थ जावंक तुका आपोवणें दिलां, आपोवणें दिलां. देखून तुंय तुजी मागणी नितळ काळज मनांत तुवें भेटोवंक आसा, भेटोवंक आसा. देखून नितळ मनाची आमी जावंक जाय. तिसरें, आमी प्रवादपणाची जिवीत जिवंक आसा. क्रिस्माच्या संस्कारांत थंयसर थिरवण्याची मागणी करतना क्रिस्तसो प्रवादी कशें तुवें परजळूंक जावंक जाय. क्रिस्तसो प्रवादी कशें सोम्याचें उतर प्रगट करच्यांत, सता खातीर निती खातीर जिवोवच्यांत तुवें फुडें सरोंक जाय, फुडें सरोंक जाय. आनी ह्या मुखांत्र तुवें क्रिस्तसो प्रवादी जातलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एक याजकी वर्ग, आमी एक रयाळ राज्यकुळ आनी आमी प्रवादीचे प्रवादपणाचे मनीस म्हणल्यार 7 जाणां जावन सोम्याच्या मिसांवांत वांटेली जावया. हाका सर्व संग जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. नितळ मन,
आनी नितळ अंतस्करण बागी अंतस्करणी दुर्बळे सर्गींचे राज्य तांचे नितळ मनाचे बागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. हे उदेंतेचे थेग राय ते नितळ मनाचे जाल्ले. हेरोदय नितळ मन असो बागी अंतस्करणी जावंक ना देखून जेजू ताका दिश्टी पडोवंक ना आनी जेजू कोण म्हणल्यार सत ताका उगडापें जावंक ना. पण नितळ मनाच्यांक नितळ काळजाच्यांक तें उगडापें जालें. तेच आमची मनां नितळ करया, आमची काळजां नितळ करया, बागी अंतस्करणी आमी जावया आनी सुमयाच्या 3 तरांच्या मिसावांत रायपणांत याजकपणांत आनी प्रवादपणाच्या मिसावांत वांटिले जावंक आनी सुमयाक साक्ष जावंक ताची कृपा ताची सकत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागून घेवया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवा त्या सुलम सभा वाटू सारया. सगळीं आमी सांगाता म्हणया एकाच देवा सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तुंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो क्लोज पूत तो सर्व काळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाडी खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक नाम बाबाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पसोत आनी आमचे सोडूणे पसोत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मायेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पसत पांच पिल्या घाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो आनी सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरेनी जिवता तार तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समज सारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. ह्या सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पिया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा फ्रांसिसाक सर बिस्पाने याजक आनी धार्मिकांनी तांच्या मोगा जिणे जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणलें सत पासारूंक गरजेची मजत दया कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचें बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणे आडळत चलोवंक तांची मोगाळ जिणेन लोकांचे वगळिके पात्र जावंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या पवित्र जेवणान भाग घेवची आमी सर्वां तुजो पूत जेजूस आमचो सोडवणदार म्हणलें सत आमच्या मोगा जिणये मारिफात पासारूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जायनासतना तांच्या मोगा स्पिरितान बरोवन जेजूक भेटोवंक तो अनुभव हेरांक वांटचें खरें क्रिस्तांव जावन चलोवंक तुजी ससाई दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. दिसपडट्या ग्रासा खातीर गांवांत तशें परगांवांत वावरच्या समेस्तांक तांच्या वावराचो फळ दया कर. काम करून बरी भलायकी लाभय. आपणाचो वावर मोगान करून एकामेकांतय तुका पळोवंक आनी जेजूक परगटोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारे आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूक आमचे बोवारे असलेल्या समेस्तांक उतरां आनी करण्यांनी परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगसीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हातीन धरलेली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेर शबितान पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. सर्गीचे भोवमगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. तुजो पुत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्मलो तो एक राय तो एक प्रवादी तो एक याजक कशें तुवें आमकां उगडापें केलें त्यास ह्या 3 तरांच्या मिसावांत आमकांय ताणें वांटिलें केलें आसता. खरेपणान त्या मिसावांत वांटिली जावन ताका साक्षी जावचें बरें जिवीत कृपा आमकां फोव जायशीं कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणीक समो करा.
सर्विस प्रसादार्पणा दिला तो सोंड जातो लस असणार हाळ्या कानिक मोगाची बाळका जेजू करियार्पी सगळी जिनी सर्विस प्रसादार्पणा दिला तो कसं वायना दाखवा दिला भावार्थी सर मेळ संगी हाळ्या कानी मोगाची बाळका जेजू करियार्पी सगळी जिनी आमची. म्हणजे भाऊ बहिणींना म्हजेनी तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सपद्वेदा देव मानतात असले जामण मागाती छतंतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पैसे जादा सर्विस फोर म्हणून सर्व पदवेदा देव आमच्या भूमगाळ बापा आज आम्ही तुका बेठवंक भंगार दुंपवा रक्त बोळ घेऊन येऊंक नाव बगार गोवासो उंडो आनी दक्कांसो वाईन हे देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक आम्ही बवार्थान वळखता आनी ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुझ्या पवित्र सभेच्या हे देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्ताच्या देवा सर्व काळीनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसात तुवें जेजू वरवीं तुझ्या सोडवण्याचे सास्तीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैम दिश्टी पडलो ताचें अमर्पण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबार सर्वेस्प तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेस्पुराचे नावी येता ताका जय 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 उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय. पवित्र घडी आमी समरमता भाव भयणीनो उंडा निवाय नाशिल्लें जेजूच्या मासनी गजान बदलची घडी सगळी आमचें जिवीत रयाळ याजकीवर तशेंच प्रवतपणाचें जावं दी सम्यक साक्षी दिवचें आसलें जावं दी म्हूण मागे. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूडू आनी रगती आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडता सोंगुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीव कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडय नाय सोमिया संसाराच्या सळवंडारा आमची सळवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बाबा जेजूच्या मरणा स्वामी भक्तीपूण उडास करता हांव आनी जिवीत उंडो आनी सोडून हेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारा विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेब पिटर पौल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मळपळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया संगाती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचिना मतीन दवरन समयाच्या तिदोड्या मिसावांत आमी क्रियात्मक रितीन वांटो घेवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून समयान शिकलेले मागणे सांगता मागी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दय करून जिवितांत संधी समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय ह्या दिसावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीसावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आयच्या दिसा तो एक राय तो एक यासक तो एक प्रवादी म्हूण प्रगट जाल्ली आनी ह्या 3 तडाच्या मिसावांत आमकांय आपणे लाभयलेली ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कासोत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. बाळूक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे सगी सदां. बाळूक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदा.
बावरिये कुशी तू जल्मलं जुजे बापाक तू खाल जालो साधो बोळो जाऊन वाडो आमकां दैवी सांगा दिलो बाळक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. काळजांत आयल्या सोम्या जेजू कम्यार गा दिव्या आमच्या मुखार मुरुमच्या काळजांत आयला आमच्या तेरा सोम्या तुजे कृपेन आमकां बर तुज्या तिदोड्या आमी संवाद क्रियात्मक रितीन वांटली जावंक तुजी कृपा आनी सगत फोव कर म्हूण मागया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमुगाळ बापा विद्वाना पर्यास आमी तुका जेजू बाळकाक सोम्याच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. विद्वाना पर्यास आमी जेजू बाळकाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. तरी जिव्या बाबार्थान त्यास जेजूक उण्या वायनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडीतांनी आमच्या भवार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलव करून आनी जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीक आमी दाखोव शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुखेस्त जावन तुका दिन वासूं पावूं त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वळखा. रायबुदेंतीचे आमी समकन गुड्या रस्त्यांनी वार धरता वेतले माझी भेट करू रायाची. ये तारा भोवसर यांच्या व्हडसभायेन परजळच्या वार्ता कैवन आमकां पांय बाळकां तशीं त्या सर्गीच्या. ये तारा भोवसर यांच्या व्हडसभायेन परजळच्या वार्ता कैवन आमकां पांय बाळकां तशीं त्या सर्गीच्या. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगेन क्रिस्ताच्या कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा सारकें ताक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा
आनी खंडीत काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमो करियेत तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो परत तुमकां देव बरें करूं.